ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 23. Bapa Ami
मोगाचनो येमिसाचे बलिदान अरुण जॅनेट लुविस पुत्तूर तावन देवघर जाऊन बेडिता तसेच नजरीन मंदिरो बाळूक जेजू वाडो अर्गा जाऊन बेडिता तसेच सर फिरगज लोकांच्या त्या सवां खातीर जावन आसा तसेच आज जल्म दिवस आचरण करतात आलिस डिसोजा सान तेरेस वाडो डेंजिल मोंतेरो सांजुजे वाडो तसेच सारा डिसोजा सांतांतरे वाडो हांच्या इथे सवां खातीर बऱ्याची विता खातीर आमी आज मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सवे आसो. मुगाच्यानो तुमकां सर्वांक जेजूच्या ह्या पवित्र बलिदानाक मोगाचो येवकार मागता. आज आमकां 31 जाणां भुरग्यांक भोव संतोश आसो दीस. आज आमी तिरावणेच्या सक्रामेंता मुखांत पवित्र जाताव आनी पवित्र आत्म्याची देणी घेताव. आमच्या भावार्थाक आनी जेजूक क्रिस्ताक साक्ष दिवच्याक बलादीक हातेरां करूंक पवित्र आत्मो आमकां बोल दिता. पेंतेकोस्ताच्या दिसा आपोस्तलांचेर देवलो पवित्र आत्मो आमच्या वर येवच्याक मागात. आमच्या दिसपट्या जिणेंत उलोवणेंत करनेंत आमी जेजूक साक्ष दिवंक आनी ताचो मोग प्रगट करूंक बोलवत जावच्याक ह्या बलिदाना वेळार मागूंक तुमचे लागीं विनंती करता. नितळ काळजान हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमचें उणेपण वळखून घेवया आनी पातकांचें बोगसाणें मागया. हांव पातकी आणि तुमकां भोवनी सांगता मनाचे चिंतन अनुसरून वायटांतून बरें सोडून हांवें सारकी पत्कार केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगे वचून संवसार सगळ्यात विरुद्ध आनी पकडटा आनी तुमकां भोवनी मुझे खातीर आमच्या परमेश्वराक लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
नावाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलाच तू पवित्र एकलाच तू ईश्वर एकलाच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. कनवळ्या बापा तुवें केल्ली बासवणी पाळून तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचेर धाड आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या शुभ वर्तमानाक मनशां मुखार आमी साक्षी दिवंक ताच्या दैरान आमकां भर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इजाइया प्रवेदेच्या पुस्तकांतले वचप. पळया हो म्हजो सेवक हांव ताका सांबाळून धरता. हो म्हजो विंचून काडलेलो ताचे थंय म्हजो आत्मो संतोसता. ताचेर हांवें म्हजो आत्मो घाला. राष्ट्रांक तो नीत हाडटलो. तो बोब मारचो ना वा आपलो तालो उबारचो ना. रस्त्यार तो आपलो तालो आयकूंक दिवचो ना. चेंचलेलो जिवो तो मोडचो ना. मिनमिनती वात तो पालवोनचो ना. खरेंच तो नीत हाडटलो. देवाचे उतार ए. देवाचे बुडुकार. तुझ्या आत्म्याक सर्वीस पुरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. तुझ्या आत्म्याक सर्वीस परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. आत्म्या म्हज्या सर्वीस पुराक वंदी. कितली विची तुझी कर्तवा सर्वीस पुरा. सगळी ती जन्माई तुवें केल्याय. तुझ्या रसनानी प्रितम सगळी भरपूर भरल्याय. तुझ्या आत्म्याक सर्वीस परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. वेला वेला तू पोषण दितलोय मोग. ही सर तुजेर रस्तोले लावन आसा. तू दिताय तेतना ती एकठांय करीत आसा. तू हात उगडताय आनी तू पोट बनकावन ता दोशी जाता. तुझ्या आत्म्याक सर्वीस परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. तू तुजो श्वास दिशी जाल्यार ती परत वचून येता. अशी प्रितुमेचे रूप तू नवे करताय. सर्वीस परा महिमा जावं सदां काळ. सर्वीस परा आपली सृष्टीता संतोष मेलो. तुझ्या आत्म्याक सर्वीस परा आणि संसाराचे
पौलान कोरिंथकारां बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, आत्मीक देणे विविध पूण एकच आत्मो ती दिता. सेवाय वेगवेगळ्या तरांची आसा पूण एकच सोम्याची आमी सेवा करता. आनी कामाय वेगवेगळ्या तरांची आसात पूण सोमेस्ता ते सर कामां जारी करता तो देव एकलोच. हर एकल्या ते दिसून येतात ती पवित्र आत्म्याची देणी सोमेस्ताच्या आदाया पासत म्हूण दिल्यात. अशे पवित्र आत्मो एकल्याक जानवायेन उतार प्रगटचे देणे दिता, आनीकल्याक ते अर्थून विवार दिवचे देणे, एकल्याक त्याच आत्म्याते भावार्थाचे देणे मेळटा, आनीकल्याक पिडा गुण करचे देणे, एकल्याक आसार्य करचे देणे, आनीकल्याक प्रवाद करचे, तिसऱ्याक प्रेरक आत्मे परकोन पळोवचे देणे मेळटा, एकल्याक विचित्र भासो उलोवचे देणे, आनीकल्याक या भासाचो अर्थ सांगचे देणे. पूण ही सर्व देणी दिता एकलोच आनी तोच आत्मो. आपले कुशे प्रमाणे एकलेकल्याक तो ती वांटून दिता. कूड एक जाल्यारी सांदे जायते आसात आनी कुडीचे ते सर सांदे जायते जाल्यारी एकच कूड जातात. तेच परी क्रिस्ता ते घडटा. आमी सोमेस्तांनी, जुदेयांनी आनी हेर जातीच्यांनी, स्वतंत्र जनांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्याते पवित्र स्नान घेतला आनी एकच आत्मो आमकां सोमेस्तांक पिवानासो दिला. देवाचे उतार हे देवाचे उद्गार. सर्वस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, ल्हानशा हिंडा तूं कांय भिये नाका. तुमकां आपणाचें राज दिवंक तुमच्या बापाक बरें दिसलां. तुमचें आस्त बदीक विकून मेळ्ळलो दुडू दान धर्म करा. पोरण्यो जावन पिंजनांत तसल्यो शिरयो करा. सर्गी सरनांत तसलें दिरवें पुंजया. थंय सोर सरशी येना. सणस कांतोन विबाड करिना, कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीजी आसतलें. तुमचें कामार बांदा आनी तुमचे दिवे पेटोवन धरा. आपलो धनी पाटी घरा येवन दारार बडयतना तक्षण तें उक्तें करतल्या साकरा बरी तुमी जाया. लग्नाच्या जेवणाक गेल्लो आपलो धनी खेदाळा पाटी येता काय म्हूण ताची ते वाट पळोवनूच रावतात. आपलो धनी पाटी येतना जागे रावून तयार आसात ते साकोर बागीस सय. खरें सांगू तुमकां सांगता, धनीस आपलें कमर बांदतलो आनी तांकां जेवणाक बसोवन मोदें भोंवून तांची सेवा करतलो. आपलो धनी मोद्यान वा फांत्यार येतना जागे आसात ते साकर बागीस सय. उडास दवरा. सोर अमक्याच वेळार येता म्हूण घरचो धनी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर फोडूंक तो सोडतो ना. देखो तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशा पूत येतलो. तोळ पेद्रो जेजू लागीं म्हणालो, सुमिया ही ओपार तूं आमकांच की हेरां सोमेस्तांक म्हूण सांगताय. सुमियान जाप दिली. तर धनयान आपल्या घरदाराची काबडदारी घेवंक आपल्या कुलकारांक वेळा वेळार पोड मेजून दिवंक नेम्यारलो.
पातयेणी असो आनी बुदवन कारबारी म्हळ्यार कोण तो? आपलो धनी घरा पाटी येतना आपलें काम कर आसतलो साकोर बागीस सय सतस हांव तुमकां सांगता, तो ताका आपले सगळे आस्तीचो कारबारी करतलो. पूण तो नौकार म्हजो धनी पाटी येवंक आनीकय वेळ आसा म्हूण चिंतोवन आपल्या साकरा साकरणी कश्टी जाल्यार आनी आमाल चडटा पर्यंत पिवून पडात जाल्यार त्या साकराचो धनी तो ताची वाट पळोवन नातल्या दिसा आनी ताणें चिंतनातले घडी येतलो आनी ताका कठीण शिक्षा लायतलो आनी अविश्वासाची गत ताका ठरायतलो. आपल्या धन्याची कुशी जाणा आसुनी ती पाळूंक तयाराय करिना तसल्या नौकाराक मारून बडयतले. पूण आपल्या धन्याची कुशी नेणा आसुनी जर कोण शिक्षा फावो जावची तसली करणी करीत तरी ताका थोडेच मार पडटले. कित्याक जाका सड दिलां ताचे कडचे सड घेतले आनी जाका अदीक सड दिलां ताचे लागचे अदीक सड पाटी विसारतले. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्त. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमच्या गांवांनी थोडे कंपनी सुरू करतात. प्रायवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लीक लिमिटेड कंपनी. जेजून एक कंपनी सुरू केली, ती अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड न्ही अनलिमिटेड कंपनी. ह्या अनलिमिटेड कंपनीक ताणें अनलिमिटेड पावर्स दिले. कसली ती अनलिमिटेड कंपनी? ह्या कंपनीचें नांव कितें? हर एका कंपनीक एक नांव आसता. जेजून त्या कंपनीक देवाचें राज, गॉड्स किंगडम, किंगडम ऑफ गॉड म्हणून नांव दिलें. आनी ह्या कंपनीचो प्रधान पोशक, पयलें इन्वेस्ट केल्लो इन्वेस्टर देवबाप. आनी ताची चालन सकत पवित्र आत्मो. आनी ताचो CEO, चीफ एक्झिक्युटीव ऑफिसर जेजू क्रिस्त पूत. आनी आतां तें कंपनी मुखार व्हरूंक काम दिलां पवित्र सभेक. जेजून घडयल्ल्या ह्या 12 जाणांच्या सभेक हे 12 जण तांणी गांवार गांव वचून ताचे एम्बेसेडर जावन ताचें काम केलें. प्रोडक्ट एम्बेसेडर, ब्रँड एम्बेसेडर हे नांव आयकतात तुमी आतां ह्या दिसांनी. जेजूचे एम्बेसेडर 12 आपोस्तल. एकलो 12 ताकी आयिल्लो सांत तोमास, आनी एकलो रोमाक गेलो, आनी एकलो भाऊ ताचो ते म्हणटात मध्य युरोपीच्या गांवाक गेलो. आनी अशें एका फाटल्यान एक सोम्याचे हे एम्बेसेडर्स, रायबारी संवसारभर गेले आनी देवाच्या राजाची पॉलिसी खंयच्यो, ट्रेड कितें, बिजनेस कितें, हें सकट ताणें आमकां शिकयलें. आमची पॉलिसी देवाच्या राजाची सकटांक देवाची आपोवन हाडचें. देखून सकटां कडेन बरो संबंद दवरचो. जशें रायबारी शिकता बरो संबंद, इंटरनॅशनल रिलेशनशीप कशें करी जाय, दुसऱ्या गांवच्या लोकां कडेन कशें उलय जाय, तांची भास शिकची. आमच्या दियेसीचो एकलो पाद्र्याप गेला डिप्लोमॅटीक सर्विसाक. तो आतां क्रोएशियन्स आसा. ताका आतां एक डिप्लोमॅटीक अकॅडमी आसा, थंयच ताका तरबेती केली. तशें भारताचे रायबारी आसात हर एका गांवांत. दुसऱ्या गांवचे रायबारी भारतांत आसात. तांकां पब्लीक रिलेशन्स, ॲडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड, इंटरनॅशनल रिलेशनशीप असल्या व्हड संगतींची तरबेती दिवन फॉरेन सर्वीस हाका
एक परीक्षा बरोवंक आनी तातूंत उत्तीर्ण जाल्ल्यांक मागीर भारताचो सरकार नेमाक करता आनी धाडटा. आमचे कोणी क्रिस्तांवचे नात येदोळ असल्या सर्विसांत, पूण हेर धर्माचे आसात. पूण आमचे क्रिस्तांवचे वॅटिकनाचे रायबारी जावन आसात. आतां जाल्यार भारताचो रायबारी पापसाहेब असो आर्चबिशप लिओनार्डो जिरेल्ली म्हणून, लेओपोल्डो जिरेल्ली, आर्चबिशप लेओपोल्डो जिरेल्ली. आनी अशें कसलें काम, कसले पॉलिसी, हें सकट आमी पळयचें जाल्यार पॉलिसी बूक आसा आमचो कॉन्स्टिट्यूशन बूक आसा, बायबल. हो वाचल्यार मात्र असल्या रायबारीचें काम करूंक जाता. हर एक आमी समजून काडचें. एका रायबारीन भारताचें कॉन्स्टिट्यूशन समजूं जायी, सरकाराच्यो पॉलिसी समजूं जायी, आनी पॉलिसी समजून हांवें खंयचें उलय जाय. हांव प्रेसिडेंटाच्या नांवार येता, देखून प्रेसिडेंट आनी प्रधानी आनी सरकार तांचे सकट कितें मांडावळ आसा ती आनेका गांवच्या लोकांक गरजे तेगीत संबंद दवरूंक आनी कॉन्फ्लिक्ट आयिल्ल्या वेळार, तक्रार आयिल्ल्या वेळार, वाद विवाद आयिल्ल्या वेळार ते सोडून व्हरूंक तांकां अधिकार दितात. सोमियान असलो अधिकार ताच्या कंपनीचो 12 जाणांक दिलो. 12 जाणांनी तो माथ्यार हात दवरून हेरांक दिलो आनी तांचेर मागणें कर. आनी हो अधिकार पथकां बोगसूंचो, देवसार धांवडावचो, भासांनी उलोवचो, शुभ वार्ता प्रसार करची, भासांचो अर्थ सांगचो, पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगचो, पिडा गूण करची, अजापां करची, आत्म्यांक पारखून पळोवचें. हाच्या दुसऱ्या वाचपांत तुमी आयकलें, आत्म्यांक पारखून पळोवचें. हो देवाचो आत्मोगी उलयता, हो देवसाराचो. हो म्हजो आत्मो उलयता की हो खोटो स्पिरीट उलयता, कोण उलयता हें सोदून काडची सकत हें सकट ताणें आमकां दिलां. असले रायबारी जावंक तयार आसचे अभ्यर्थी हांगासर आसात. 30 आनी 31 अभ्यर्थी आसात. आतां सुरविल्या हंतर आसात म्हणयेत. इल्लीशी तरबेती मेळ्ळ्या. तुमकां वडल कळ्ळें तांकां सोमियाची पॉलिसी कितली कळीत आसा गी म्हणून. सोमियाची शिकोवण कितली कळीत आसा ही एक ल्हानशें टेस्ट हांवें चलयलें. ती पावना म्हणून तुमकां खंडीत समजलां. ताचे पॉलिसी बूक तांणी कोणी वाचून आनीक आतां सुरू करूंक आहा. तांणी सगळो बायबल वाचून समजून अर्थ सांगून जेजू खातीर वचूंक गांवान गांव. आनी असल्या खातीर क्रिस्मसाचो संस्कार दिवचो. घरा बसोंक न्ही. आमी खंयसर वेतावंगी थंयसर जेजूची वळख दिवंक, जेजूचो मोग दिवंक, ताचें बोगसणें दिवंक. घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाचीं पथकां तुमी बोगसितात तीं बोगसतालीं. असलें काम करूंक, शुभ वार्ता प्रगट करूंक, जेजूचो संदेश हेरांक दिवंक ह्या रायबारींक नेमला. अभ्यर्थी मात आज तांकां 1 मिसांव दिला, पूण आनीकी तांणी तरबेती जोडूंक आहा. फायनल परीक्षा आसा, ती केन्ना धाडा म्हणून कळीत ना. तरी पूण निरंतरी ह्या परीक्षेक आमी तयारी करी जाय. सोमियान आमकां ती हर एकल्याच्या जिवितांत दुसऱ्या हंतर येता. सोमी आमची परीक्षा करता. आमचो बावार्थ गूण आसा गी. आनी थोड्यांक ताचे मिशनरी जावन धाडटा, थोड्यांक ताचे रायबारी जावन धाडटा पयशिल्ल्या गांवांक, थोडे बटी आमच्याच शेजारा. आनी अशें इस्कॉलान जावंक पुरो, मार्केटीन जावंक पुरो, ह्या खंयच्याय जाग्यार आमी आसल्या कडेन सोमयेचें नांव प्रगट करूंक हे आमकां रायबारी जाय. देखून आज आमी तांकां हो सुरविलो अधिकार, पवित्र आत्म्याचो अधिकार जो सांत पावलोन सांगिल्लो आसा, इजाइयान सांगिल्लो आसा, देवाचो स्पिरीट कितें सकट देणी हाडटा गी म्हणून जाणवाई, गिन्यान, बोध, गटाई, समजणी, देवबिरांत, भक्त ही देणी फळां उपजोवच्याक ह्या भुरग्यांतय पवित्र आत्मो काम करून दी म्हणून आज आमी मागया. सोमयेच्या नांवान आनी वेचाक. भियान न्ही, भिये नाका ल्हानशा हिंडा. आमी आयकले शब्द, भिये नाका ल्हानशा हिंडा.
देवाचे राज तुमकां दिवंक देवाची खुशी आसा. आज देखून देवाचे राज घेवन हांचे मारिफात सोमेचे राज वृद्धी करूंक अनलिमिटेड, लिमिटेड न्ही अनलिमिटेड सगळ्या संवसाराक वसा. जेजून सांगलां सगळ्या संवसाराक, केवळ भारताक मात्र न्ही सगळ्या संवसाराक. तर मगाच्या भावन आनी भयणीनो, ह्या भुरग्यां पासत आमी मागया तांचो भावार्थ घट जावं दी. सोम्या थंय तांची पातयणी विश्वास बळादीक जावं दी आनी तांणी केल्ले प्रयत्न फळादीक जावं दी म्हणून आमी मागया. आतां पयले आमचो भावार्थ आमी उसारचो. हो भावार्थ पवित्र स्नाना वेळार आमी कसो उसारलो त्याच रितीन सावालां जापीच्या रुपार. पूण हांगासर आमी हांव म्हणलें चड वत्तू दिवन सांगता कित्याक आज तो वैयक्तीक रितीन आमी तो उसारचो. सैतानाक आनी ताच्या सगळ्या करण्यांक आनी बुलोवण्याक तुमी पाठ करतात. वही आम्ही पाठ करता. सर पदवेदारा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सत मानतात. वही हांव सत म्हणटा. जेजू क्रिस्ताचो एकलोच पूत अंकार मरयेतावन जल्मलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें, ताका निके पिलो. तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो आनी बापाच्या उजव्या बसला. हे आमच्या सोम्याक तुमी सत मानतात. वही हांव सत म्हणटा. पवित्र आत्मो सर्वेस्परांनी जीव दातार धर्मदूतांचेर देवलेलो ते पर्याज तिरावणे संस्कारा वरवीं तुमचे थंय प्रत्येक तरान येता, ताका तुमी सत मानतात. वही हांव सत म्हणटा. कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पथकांचे बोगसाणे कुडीचें जिवन पोण आनी ससनाचें जिवीत तुमी सत मानतात. वही हांव सत म्हणटा. हो आमचो भावार्थ, होच सगळ्या पवित्र सभेचो भावार्थ. तो उसारूंक आमकां वडवीक आनी अभिमान भोगता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचोवे. आमेन. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवान आमच्या बापान पवित्र स्नाना वरवीं ह्या आपल्या साकरांक सासणीक जिवितात जल्म दिवन आपलीं भुरगीं केलीं. तांचेर आपल्या पवित्र आत्म्याक धाडून तांचो भावार्थ थीर करूं आनी आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता सारकी ताका मागूं म्हणून देवा लागीं मागया. आतां आमी ह्या आजाक आमचे हात विस्तारून धरून पवित्र आत्मो ह्या आमच्या भावंडांचेर देवों दी म्हणून मागता. सर्व पदवेदारा देवा, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापा, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान ह्या तुज्या साकरांक पातकांतली सुटोवन तुवें पुनर्जल्म दिलाय. तुज्या पवित्र आत्म्याक तांचो शारोती करून पाठय. जाणवाय आनी गिन्यान, बोध आनी घटाय, समजणी आनी भक्ती तांकां लाभय आनी तुज्या भिरांतेन तांकां बर जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 283. दरील घे मोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची. शांती तुझे सवय असो. घे मोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची. शांती तुझे सवय असो. शांती तुझे सवय असो. पेल्शन घे मोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची. शांती तुझे सवय असो. लेवन घे मोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची. शांती तुझे सवय असो. प्रीतम घे मोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची. शांती तुझे सवय असो. लिंट
ब्रिटन गेमवर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझ्या सवय अश्विन गेमवर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझ्या सवय असो आदित्य गेमवर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझ्या सवय असो प्रीतम गेमवर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझ्या सवय असो तुझ्या सवय असो वेतन गेमवर मारिटा गेमवर कल्सिया गेमवर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझ्या सवय असो रेनिशा गेमवर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझ्या सवय असो शांती तुझ्या सवय असो प्रीती गेमवर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझ्या सवय असो मारिटा गेमवर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझ्या सवय असो गेमवर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझ्या सवय असो प्रेमा गेमवर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझ्या सवय असो प्रेमा गेमवर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझ्या सवय असो निशल गेमवर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझ्या सवय असो नियोला गेमवर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझ्या सवय असो रिया गेमवर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझ्या सवय असो कल्सिया गेमवर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझ्या सवय असो जेनिफर गेमवर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझ्या सवय असो डायना गेमवर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझ्या सवय असो दिलिशा गेमवर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझ्या सवय असो अल्विना गेमवर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझ्या सवय असो फ्लाविया गेमवर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझ्या सवय असो उबे रावया आणि आमची मागणी आता संयमकार दवरया.
आमची जबाब बापा आमचे मागणे ऐक. बाप्पा आमचे मागणे ऐक. फ्रान्सिस आमच्या बगेन बापा, पीटर पाऊल आमच्या गौली बापा आणि सोमेश गौली बापा बराबर पवित्र आत्म्यावरवी एकवटलेली पवित्र सभा बवर्ताच्या आणि मोगाच्या एकवटान सोमे जिजू परतन येसर वडात वसून म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमकां भावार्थान ल्हान मोठ केल्ल्या आमच्या आवय बापय पोदन मोदन आनी वडिलांक उतरान आनी देखीन जेजूच्या पावलांनी चलोवंक उमेदीन बर म्हण मागता. बाप्पा आमचे मागणे ऐक. सोमेस मनीस एका देवाची रचना आणि भुरगी जाती कातीचो आणि देशापासूनचो भेद नासतना एकामेकाक भाऊ बहीण म्हूण ओळखून देवाचे राज विस्तारोवच्याक पवित्र आत्म्याची देणी पाटय म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे ऐक. मिसांव गांवांनी उर्बेन मावळतेल्या सर धर्मिकांक याजकांक आनी लयकांक दायरान बर तांच्या मिसावांची बोलादी खातेरां कर म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे ऐक. आमच्या फिरगजेच्या सर पिडेस्तांक बरी भलायकी दी आनी तांची उर्बेन बेट सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे ऐक. आमच्या फिरगज कुटुंबांत तुझ्या शेतांत वावुरच्याक देव आपणिल्ला पळय. आमची कुटुंबां मगण्याची आनी शेगुणाची कुटुंबां कर म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे ऐक. आमकां क्रिसमसो सक्रामेंत घेवंक तयार केल्ल्या विगार बापांक शिक्षकांक आनी तिरावणेचो सक्रामेंत दिल्ल्या गवली बापाक आनी आयचो संभ्राम भक्तीपणान संभ्रामोंक वावरलेल्या सर्वांक तुजे दैवीक बेसावा लाभय म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे ऐक. विविध पिढेक कश्टाक आनी समस्याक बली जावन बोरवोसो जाल्ल्या सर लोकांनी संवसाराचो सोडवण जावन आसच्या जेजूचेर बोरवोसो दवरून तांकां कृपा दी म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे ऐक. देवा तुज्या पुता जेजूच्या धर्मदूतांक पवित्र आत्मो तुवें दिलोय आनी तांचे आनी तांचो अधिकार चलयतल्या वरवीं तो हेरां बावार्थ्यांक दिवंक तुजी खुशी जाली. प्रसन्न जावन आमचे मागणें आयक. बावार्थ प्रसाराचे सुरवेर तुवें केलें तशें आतांय बावार्थ्यांच्या काळजांत तुजें काम फळादी कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. पान संको 118. Sweet
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेत आमच्या आणि एकट्या पोलीस सभेच्या दबाव सर्वेस्वर मानून घेऊ. कनवळ्या बापा, आमच्या आपल्या मरणान आनी पुनर्जिवनपणान जेजून आमकां पवित्रत्म घेवंक फावो केलें. त्याच मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत आतां वांटो घेवन पवित्रत्म्यान आमी बरो तुज्या पुता सारकी आमी जावं आनी दिसान दीस चड ताका गवाय दिवंक पावो. हे तुज्या पुता दुवांचे अत्रेक दयाळपणी शाती पावय म्हणून आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तई आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हर एका काळाक गरजेची आनी फायद्याची देणी वाणटाय तूं आमकां उदारपणी आनी तुजी पवित्र सभा चलयताय विचित्रपणी. भक्तीन तुजी साखरी करूंक कश्टाड कळींनी तुका उलो मारूंक सुखा संतोषांनी तुका दिन वासूंक पवित्रत्म्याचें बळ आनी सुबाम देणी तिका तूं दिताय निरंतरी. देखून जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुज्या दुतां भक्तां सांगाती सर्गार पृथ्वीर उल्हासतात सगळीं आनी तुज्या महिमेक गायतात नित्य काळी. बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्मेच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक आशा पर जातून जमयता साई. देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत
पातकांचे बोगसाणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडतासो गुटू परगटुया. बापा, आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या अनंतरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पस्ताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत ओंकार मरयेच्या भाग्यवंत जुजे तिच्या पती संगता तुज्या भाग्यवंत दमदुताच्या आनी वैभवी रक्तसाक्षींच्या आनी समेस्त भक्त संगता तुवें वेंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवन बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनेऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर. तुझे उजेर तुवें एकठांय केलेल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यां दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसारांत अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सस्नाक दादोशी जातल्या म्हणून आमकां भरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं ताचे उदेशीन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज संकायूं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या आमशिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सरपातकांतली सुटाय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रसभडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक समेची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो तुमचे सवय असो एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप करते रे आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करते रे आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पबना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 192. तुझे सेवू मोक्तो
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा जांकां तुवें पवित्र आत्म्यान मागल्याय आनी तुज्या पुताच्या कुडी रक्तान पोसल्याय ती तुजीं भुरगीं ह्या उत्तम देण्याच्या गटायन सगळ्या अडकळींचेर जैत व्हरून आपल्या पवित्र जिणयेन तुज्या सभेक संतोष दिवंक पावो आनी तांच्या क्रिस्ती साक्षीपणान भोव करून प्रितीमोगाच्या करण्यांनी तुजी सभा प्रितुमीचेर वाडत वसो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सोम्याचे नांव सदैव जावं आता आनी सदां सर्वता. सोम्याचे नांवी आमचो आदार ताणें रचला सर्गने सो आनी सरपोतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देखन बुश्या देखन ऐका आदल्या आयतारा विसावळा जमा जाल्ले काणीक आनंद 1008 रुपये तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज इगर्ज नितळ केल्ली समेस्त वाड्या घरांनी सर्ती दवरल्ली श्रमदान दवरल्ले इगर्ज आनी इगर्ज भोव नितळ करूंक तांणी केल्या आनी जायतीं जाणां काल पोर ती आयिल्ली आनी पावस आयल्यार भायर आनी भितर बरें करून समेस्तांनी नितळ केलां देखून समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी मुखेलपण घेतिल्ल्या उपाध्यक्ष विल्फ्रेड कार्यदर्शी मार्टीन आनी समेस्तांक वाड्याच्या कुरकारांक आनी प्रतिनिधींक प्रत्येक दिसान हांव देव बरें करूं म्हणटा. येवच्या आयतारा देवस्तुती चलोवन व्हरूंक इगर्ज नितळकर देवस्तुती चलोवन व्हरूंक वेलंकाणी वाड्याकारांक येवच्या आयतारा भुरग्यांची देवस्तुती चलोवंक 5व्या क्लासीच्यांक कॉयर करूंक 4थ्या क्लासीच्यांक. आज ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्या सहमती वाड्यांत मर्सी वाड्यांत माउरीस मोंतेरो हाच्या घरा सांजेर 4 वरार मिनिंजिजो वाड्यांत क्लॅरी मोंतेरो हाच्या घरा सांजेर 4 वरार. वयल्या सोमारा ऑगस्ट 15 तारखेक भारताक स्वातंत्र्य मेळिल्लो दीस आनी मरयेच्या स्वर्गारोहणाची परब त्या दीस मीस 8 वरांचेर आसतले. सकाळी बदलावण आसल्यार येवच्या आयतारा भितर कळयता. ह्या हप्त्यान फेस्तां 8 तारखेर सोमारा सान डॉमिनिकाचें फेस्त, 10 तारखेर बुधवारा सान लॉरेस मार्तिराचें फेस्त. आतां मीस जाल्या उपरांत समेस्तांक मिसाक आयिल्ल्या समेस्तांक काफी फळाराची वेवस्था आसा. सर्वांनी ही काफी फळार घेवंक उलो दिता. फाटल्यान हॉलांत थंयसर ती मांडून हाडल्या. दयेकरन सुदारसन वरी जाय आनी गवळीक परिशद संध्यांनी वांटूंक सुदारची जाय म्हूण सांगून विनंती करता. आनी ताच्या उपरांत गवळी बापाचें कार्यक्रम मंदिरून वेता. आतां हे मीस जावन काफी जाल्लीस भुरग्याच्या सर संघ संस्थांक मेळटा. 4 संघ संस्थे बाकी आसात आनी 11 वरांचेर सेमिनरिस्ट आनी रिलिजियसांच्या आवयपाक मेळटा. आनी 11:20 to 11:30 मळ्याली वाड्याघरांक मेळटा. 11:30 जावन 12 म्हणसर पेडेसांची भेट आनी उपरांत याजकांची भेट आनी तशेंच दनपार उपरांत 3 कॉवेंताची भेट. सांजेर 4 वरार मिनिंजीज वाड्यान ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्या जमतीक गवळी बाब हजर जाता. मोगाळ गवळी बाबानो सुमार 7-7.5 वर्सां जावन हांगासर गवळीक भेट जावन येतली आनी कोरड निमती ती दवरल्ली पाटी पडल्ली आनी हांगासर तुमी सुमार वर्सां उपरांत हांगासर ह्या गवळी भेटेक आयल्यात आनी देखून भोव अर्थ संतोश असो दीस वो सुमार म्हयन्यांत हांव राखून आसलो दीस तो जावन आसा. 31 भुरग्यांक तुमी चिरवणेचो सक्रामेंत आज दिलो आनी इस्कोलाचो नवो ब्लॉक उक्तावण केलो. विविध संघ संस्थांक तुमी मेळ्ळ्यात, हुद्देदारांक मेळ्ळ्यात
आनी कशी आमची पवित्र सभा मुकली जाय मुकला 20 वर्सां आमचे मुकली दिशा कसली आसा जंय आनी कशें आमी आशे जंय कसलें चिंताप आमचे थंय आनी उरल्या धर्मांतय ते आसा जंय म्हूण सांगून सविस्तर रितीन तुमी आमकां सांगलां देखून आमी तुमकां देव बरें करूं आमी म्हणटा आनी सदांच तुमकां बळ भलायकी लाभोवन दी आनी मंगळूर दिवसीज नव्या दिशेन फुडें वचूंक सुरू जाल्या तुमच्या मुखेलपणाखाल जायतीं कार्यक्रमां तुमी चिंतून मांडून हाडल्यांत बंधुत्व कार्यक्रम भाव बांदवपणान सकळ एकाच देवाची भुरगीं मेळ्ळ्या बरी जियोवचे परिसर जलबंधन आनी रूख झाडां लावचे कित्याक आमी रावचीत धरती ती बरी ना जाल्यार तीच आमी कोसलावन घालता जाल्यार आमी खंडी जावन आमकांच नाश करता त्या खातीर परिसर विशयान विशेष काळजी तुमची आसा अंतरधर्मी संवाद ताका तुमी वत्तू दिला आनी सगळे योजन ह्या 21 आयोगांत हर एक संगती तुमी तातूंत हाडन पवित्र सभा आमची कशी जावंक जाय समाज कशी जावंक जाय कशें आमी बरस जाय म्हूण सांगून तें एक योजन आसा आनी खंडीत जावन आमी तुमच्या संगता भरपूर हात मेळयता हें काम आमी सुरू केलां आनी साकार आमी दिता म्हूण सांगून बसयता आनी परत तुमकां ह्या गवळी भेटेक आयिल्ल्याक आनी तुमचो संदेश आमच्या मना भितर इच्छा बरी आमकां सांगून दिल्ल्याक हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी सर्व बरें बळ भलायकी आनी तुमचे मिसांव ह्या दिवसीन सफळ जावन दी म्हूण आशेता आमच्या मोगाचो गुर्तू जावन आतां आमच्या फिरगेचे उपाध्यक्ष विल्फ्रेड डिसोजा तशेंच कार्यदर्शी मार्टिन डिसोजा आतां मुखार येवन गवळी बापाक एक फुलांतुरो अर्पण दिन वाचता तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा विश्वासो कार्यदर्शी फादर त्रिशान डिसोजा जायते मार्गदर्शन आमकां ताणें दिलें ही गवळी भेट मांडून हाडचे खातीर ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच विश्वासो ड्रायव्हर विल्ली ताणी आमकां जायती कुमोग केल्या हांगासर आमचो पाद्र्या मनदीक बाप नवीन पिंटो तोय आमच्या संगता जायतें काम ताणें केलां आनी तशेंच सदांच आयतारच्या मिसाक येवचो फादर मिल्टन जॅकब हांगासर ते आयल्यात आनी हो संभ्रम चडयला तांकांय हांव परत देव बरें करूं म्हणटा तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणून म्हजी 2 उतरां आखेर करता देव बरें करूं मोगाच्या विगार बापानो फिरगेचे उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी गवळी परिस्थितीच्या सांद्यानो आर्थीक परिस्थितीच्या सांद्यानो सर्व फिरगजकारांनो धार्मीक भयणीनो आनी भावा भयणीनो काल आनी आज गवळीक भेटेच्या ह्या वेळार थोड्यो संगती हांवें पळयल्ल्यो भोव संतोशाच्यो गजाली म्हटव्यान तुमकां सांगता प्रत्येक जावन हांगासर एक नवी इगर्ज तुमच्या परिश्रमान जाल्ली आनी तुमी काडिल्ली वावंट केल्लो त्याग काल गवळीक परिशद आनी आर्थीक परिशदेन आमकां सांगुल्लो आसा देव बरें करूं म्हणटा विगार बापाचें मुखेलपण आदल्या आनी आतांच्या फादर एडवीन पिंटो जयपुरतें मुखेलपण घेता आनी थंय गरजेची मांडावळ घालते आसा इस्कॉलाक अर्दें काम करून हांवें हांगातान पाद्रापाक काडचो पडलो मुंदरसूंक जावना ताका म्हाका ताची गरज आसली हेर कामाक तरी तें आपूण मुंदरसून व्हरता म्हणून फादर एडविनान खुशे मनान स्विकार केलें आनी हांगासर इस्कॉलाचें काम तो मुंदरसून व्हरता सर्व दाखले पळयले बरे कन्न मांडून दवरल्यात कितें सुचना दिल्ली म्हज्या टिमान येवन हांगासर पळयल्ले दस्तावेजां पळयल्लीं ताका सडाव चकडाकी गमन दिवन सारक्या रितीर दवरलां सोबीत कर्ण हर एक पुस्तक असो पुस्तक पळयतना कळटा आयतार असो पब्लिकेशन असो बूक अशें बायंड घालून दवरला अशेंच उरले रेजिस्टर आनी तशेंच बरें करून बायंड घालून भोव मांडावळीन दवरल्यात खंयचें पुस्तक खंय आसा विचारल्या तक्षण पदरापाक वता खंय आसा घेवन रप्पा कांडयता तितले प्रिसिजन म्हणटात सूक्ष्म तरान थोड्याच तेंपान येवन थोड्याच तेंपा भितर ह्या फिरगेची परिस्थिती
लोकांची वळख ताणें केल्या तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. ताच्या सांगाता ही फिरगज फुडल्या वर्सांनी वाडावळ पावों दी, आमच्या भुरग्यांक चड आनी चड उमेद मेळोवन दी, धैर्यादीक जावं दीत, आत्मविश्वासान भरून दीत म्हणून म्हजी आशा. आमची इस्कॉल बऱ्या भाशेन चलते आसा, 800चे वयर भुरगीं आसात. तशेंच शिक्षक शिक्षकी बरें करून शिकयतात आनी समयसो संदेश इस्कॉला मारिफात दितात. जेजू क्रिस्ताच्या राजाचीं लक्षणां मोग करूंक, एकामेकाचो मोग करूंक, वांटून घेवंक, जतन घेवंक, हो तांचो उद्देश. इस्कॉलाचो आमचो उद्देश कितलो बरो उद्देश वांजेलाच्या समयाच्या उतरांचेर बांदून हाडलो उद्देश जारी करूंक आमची इस्कॉल खंडीत जावन उपकारा पडटाले आनी सक्टां स्पंदन करतात. हेडमास्टर आनी स्टाफ आनी इतर ऑक्झिलियरी स्टाफ म्हणटा आमी कुमक करची, सक्टांय एकामेका सहकारान वावुरतात. मुखेली बरे आसल्यार तांचे सोल्जरी बरे आसतात, ऑफिसर सामा आसल्यार सोजेरी सामा आसात. तशें आसतना हर एकल्यान हें काम बऱ्या तरान केल्लें दिसता. तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. गमान दिज्यो जाल्ल्यो थोड्यो संगती आसात तुमी जाणात. भुरग्यांक थंय बोवार्थ गुंडायन रोंबोवचो, बोवार्थाची गुंडायन वळख दिवची, वयल्या भार पावना आयच्या काळार. आमच्या पवित्र पुस्तकाचें अध्ययन करचें. कातोलीक क्रिस्तांव शिक्षणा विशांत जायपुरतें गुंडायाचें अध्ययन जाय. सांपेद्रू म्हणटा आमच्या बरोवश्या विशांत कोणेंय आमच्या कडेन इसारलें जाल्यार दिवची तांक आमच्या कडेन आसो जाय, ही तांक आसो जाय. म्हाका कळीत ना म्हणूंक ना, म्हज्या धर्मा विशांत म्हज्या भावार्था विशांत म्हाका कळीत आसा, हांव सांगता तुका म्हणून. ह्या भुरग्यांक आज ते मिसांव आसतावन तांणी पवित्र पुस्तक भोवचीत दिवन वाचूंक जाय आनी वडिलांनी तांकां प्रेरण दिवंक जाय. तांकां हांव शाबासकी पटयतां, देव बरें करूं म्हणटा. वडिलांक तांच्या काळजांत भावार्थाचें बीं घाल्ल्याक, मागणी शिकयल्याक, तरबेती दिल्ल्याक, आज सकाळीची मागणी आमी बरी करून म्हळी. पूण थोडे फावटी ती बायपाट जातात. ती बायपाट जावंक नजो, ती काळजांत तावन येजय. मागणें म्हणचें न्ही, मागणें करचें, मागणें करचें. देखून मागता आसतना खरेंच आमचो स्पिरीट देवाच्या स्पिरिता सांगी, आमचो आत्मो देवाच्या आत्म्या सांगी एक जावचो म्हणटा आमचो जो हांव मारी वियांनी पोर्ताचें फेस्त केलें. सादारण 2 मेणाचे कुडके, उन्न मेणाचे कुडके एकामेका लागयले जाल्यार ते घडसले जाल्यार मागीर तांकां विंगड करूंक जायना. तशें आमचो आत्मो आनी देवाचो आत्मो असो एकवटागी विंगड करूंक जायनातल्या बरी. तशें जायचें आमचें मागणें म्हणटा वियांनी. तर तो फिरगज विगार आमकां शिकयता. तशें आमच्याय फिरगजांत अशें मागणें करूंक आमी भुरग्यांक शिकया. तांचो आत्मो देवाच्या आत्म्या कडेन, पवित्र आत्म्या कडेन एक जावं. आनी देखून मोगाच्यानो वडिलांनो भाव भयणीनो तुमकां शाबासकी पटयता. जायतें काम मुखार आसा. हांवें वडोलू एक मात्र आयोगा विशयान सांगलें. तें अध्ययन करिना जाल्यार, तरबेती घेना जाल्यार, तरबेती हांगा मांडून हाडिना जाल्यार कामां जायना. टायम बाउंड आमी घट घाली जाय इतल्या तेंपा भितर हें जायचें म्हणून. घट घाली जाल्यार, डेडलायन घाली जाल्यार मात्र जाता, ना जाल्यार तें पुस्तक तशेंच मेल्लो बूक जावन उरता. तशें आसतना हर एका आयोगान, हर एका संचालकान फिरगज गोळी परिशद सांदेच्या मुखेलपणाखाल हें करूंक जाय. विगार ताचें प्रधान मुखेलपण घेता. तुमकां परत शाबासकी पटयता, देव बरें करूं म्हणटा. जायतें बरें काम केलां, हें वाठार सोबयलां. आमचीं काळजां मनाय तशींच सोबून दीत म्हणून सांगून बरें मागोवन अखेर करता. ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 223. सोडून सर्गी कान वेताव सोम्या कुर्पे कष्टां दुखां तुझे
काळ पुत्रा सोवे अंकवार मोरे आशीर्वाद आमकां मोरिका कुळतीचे मयी भगवंत कुर्साचे कृपे निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन.